दुसरे बिल तेंच्यांनी काढलें कॉमदाद बिलान तेंच्यांनी बरयलें की जो आयज 2 प्लॉटाच्या भितर नाजाल्यार तेंकां असो रोड दिवपाक जाय तो 5 मीटर दवरपाक जाय आसलो जागो तो तेंच्यांनी 10 मीटर केलो. वाय 10 मीटर्स? बिकॉज टीसीबीच्या कायद्यानुसार जर तुका मल्टी ड्वेलिंग युनिट बांदपाक जाय, व्हडलो रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स बांदपाक जाय जाल्यार तुका 6 मीटरचो रोड जाय. आणि तेच प्रोमोट करपाक, कन्स्ट्रक्शन प्रोमोट करपाक, गोंय कॉन्क्रिटायज करपाक तेंच्यांनी 5 मीटराचे 10 मीटर आपल्या सोयीनुसार केल्या. ह्या कॉमदाद बिलानूय तेंच्यांनी भरपूरशे जे रायट्स आसा कॉमदादाचे, तेंचे जे रायट आसा तेंच्या बॉडीचे ते तेंच्यांनी काढून घेतलेले. हेचेरूय आमी तुमकां इन डिटेल प्रेझेंटेशन करतले. मागीर तेंच्यांनी एक बिल काडलें हायवेचे बिल आसा हितूनय सिमिलर आसा. म्हणजे जर सरकार जाय विदाउट कन्सेंट तो कोणाची जमीन हायवेक लागून घेवपाक शकता. जर त्याच्या बापाच्या आवाजात कोणाचे जर त्यांनी घर ऑलरेडी बांधला त्याचे जर डॉक्युमेंटेशन ना जाल्यार ते अनऑथरायज म्हणून जातले. ते अनऑथरायज स्ट्रक्चराचेर तेका 1 रुपया सुद्धा कॉम्पेन्सेशन मेळपाचो ना. हेच्या पयलीं आमच्या कोलवाळीन कितलीशी घरां हायवेक लागून गेल्ली आसा. पत्राडेली टू जेन्ना पोल्या वयता कितलेशेच लोकांची घरां जमनी गेल्ले आसा. कितलेशेच लोकांक अजून मेरेन कॉम्पेन्सेशन दिल्ले ना. ह्या फुडें सरकार फक्त नोटीस धाडटलो की आमकां तुजी जमीन जाय तूं खाली कर, दॅट्स इट. आज तुम्ही पळयता बोमा इश्यू आसा रस्त्याचो. पंचवाडी ते दीस बोवाळ जाला. असो कितलोसोच बोवाळ ह्या फुडें जावपाचो. कित्याक रिजनल प्लॅनान प्रत्येक गांवचे रोड जे आसा ते 15 मीटर दाखयल्ले आसा, थोडे 25 मीटर या. सो हे जे सगळे आसा हेतून कितलेशेच गोंयकारांची घरां हो सरकार एका उतराचेर वयतलो. कित्याक हो सरकार चलयता ते ब्लॅक सूट ब्लॅक कोड वाले. जशे मायकल लोबोन सांगला असेंब्लीत येतात ते ब्लॅक कोड आनी ब्लॅक सूट घालून भोंवतात आणि ते सरकार आपणाक सरकाराक पॉलिसी कर म्हणटा. हे ब्लॅक कोड वाले हो सरकार चलयतात. हे ब्लॅक कोड वाले हे सगळे कायदे हाडटात. आज मायकल लोबो सरकारान ना म्हणजे सरकारान म्हणजे तेका मिनिस्ट्री ना. जसो मिनिस्टर जालो तेका मिनिस्ट्री मेळ्ळी ना, कितें डिपार्टमेंट मेळ्ळें की ते ब्लॅक कोड वाले तेजे फ्रेंड जातले आनी तेच ब्लॅक कोड वाल्यांक लागून तोय कायदो करतलो. हेच्या पयलीं तेणी केल्ले आसा. सो ह्या सरकाराचे जे एक्सपोज करपाक जाय बजेटाचेर, ह्या सरकाराच्या बिलांचेर, ह्या सगळ्याचेर आमी जसो टायम येतलो फुडल्या विका पासून आमी तुमकां एक विशयाचेर इन डिटेल तुमकां आमी तेंचे एक्सप्लेनेशन दितले की हो सरकार एंटी गोवन कसो.